कुसोवणीच्या बांदपासांतल्यान आमकां सासणीक सोडवून दिवंक कितें जावन आसा देवाच्या परिशुध्द आत्म्याचें भागीदारपण. ह्या संवसारीक जिवितांत मनशान कितें सगळें जोडल्यार लेगून तो दूख आनी कोश्टांतल्यान पासार जावन वचोन आसतना रावचो ना. आमी सोर भोंवती नोदोर मारून पळयल्यार आमकां मनशां जायत्या तरेच्या कोश्टांनी वडवडतात तें दिसून येता. वांसटीं भुरग्यांक आवडटात, कुड्डीं आपणाक दिश्ट मेळूंक रोडटात, बेरीं आपणाक आयकूंक येवचें म्हूण मागतात, जीं मोनी आसात तीं उलोवंक आशेतात, जीं पांयांनी चलूंक शेकोनात तीं चलूंक आशेतात. हें लिस्ट वाडत आनी चडत वेतोलें. हीं सगळीं जावन आसात उणेपणां वो अपूर्णतायो. देव बापान मनशाक उणेपणान रचूंक ना, पूण एक संपूर्ण मनीस कसो रचलोलो. मनशाक देवाच्या रुपाचो आनी ताच्या ओमरपणाच्या सारक्याचो रचलोलो. देव बापान मनशाक आपले शोकते सारके शोकतेन भरलो. जें जावन आसा आत्म्याताय संपूर्ण भागीदारपण आनी हाचे विशीं परिशुध्द पुस्तकांचीं उतरां साक्ष दितात. चैतनाच्या फसवणे वरवीं ह्यो योगितायो वैकुंठांत नश्ट जाल्यो. सैतानाची फोटकिरीं उतरां वायरसा पोरी संपूर्ण मनशा भितर रिगून ताका कुसवणीच्या आधीन केलो. देवाचे सगळे विशेष गुण ओमरपण लेगून नश्ट जाले आनी परिशुध्द आत्म्या सोवें संपूर्ण भागीदारपण काडून घेतलें आनीक मनीस पिडीक, म्हातारपणाक आनीक मरणाक गुलाम जालो. कुसवणीच्या बांदपासांत सांपडलोलो मनीस तो नोकडो जावन लेगून ह्या बांदपासांतल्यान सुटका जोडच्याक आपलेच भितर विलाप करीत आसा. कुड्डीं दिश्ट मेळूंक आनी बेरीं आयकूंक आनी मोनी उलोवंक. जीं वांसटीं आसात तीं भुरग्यां पासत विलाप कोत्तात आनी जांच्या पांयांनी तोंटेपण आसा तीं संपूर्ण जावचे खातीर हे ओत्रेक आनी ही प्रतिक्षा आपलेच भितर आसलोल्या पिरगोणेचो एक भाग जावन आसा. ह्या विलापा विशीं परिशुध्द पुस्तक अशें म्हणटा. कित्याक देवाच्या भुरग्याचे प्रकाशणी आख्खी रचना ओत्रेकून ओत्रेकता. आपलो शेवट शात्ती पावूंक रचणेच्यान नजो जालें तें तिचेच कुशीन न्हय, पूण आपली येवजण पाळून हाडच्या बोरवाशान देवानूच असो निर्णय घेतलो. हो तो बोरवासो आपल्या भुरग्याच्या मोहिमे वरीत स्वाधीनपणांत रचणेक वांटो दिवचे पासत खूद देव तिका कुसडेपणाच्या गुलामपणांतली सोडोवन स्वतंत्र कोत्तलो. आख्खी रचना बालोन तरेचे व्हडव्हडे अजून पर्यंत भोगता म्हूण आमी जाणाव. आनीक फकत रचना न्हय, बोगोर आमी आमचेच भितर पिरगोन आसाव. कित्याक देवान आपलो आत्मो प्रथम फळ म्हूण आमकां दिला आनीक देखून तो आमकां संपूर्णायेन आपली भुरगीं कोत्तलो. म्हणजे आमच्या कुडींक सुटका दितलो. त्या दिसाची वाट आमी पळोवन आसाव. हांगा फकत आमीच न्हय, पूण आमच्या सांगाता रचना लेगून कुसवणेक गुलाम जावन आसा. अशें म्हणलोलें आसा की रचना कुसवणेच्या बांदपासांतल्यान स्वतंत्र जातली. फकत रचना न्हय, पूण देवाची भुरगीं लेगून कुसवणेच्या बांदपासांतल्यान स्वतंत्र जातलीं. म्हणजे पिडेंतल्यान
म्हातारपणांतल्यान आनी मरणांतल्यान. खरें म्हणल्यार देवाचो पूत आमकां एक कुसवणेंतल्यान सोडोवच्या ह्या पृथ्वीर आयला. आनी ताणें आमकां बासायल्ली सोडवण हीच जावन आसा. ही सुटका आनी सोडवण आनी परिशुध्द आत्म्या सोवें संपूर्ण भागीदारपण देवाच्या पुताच्या दुसऱ्या येण्यांत दुसऱ्या पेंतकॉस्ता वरवीं फावो जाता. आमी देवाच्या पुतान आपल्या पयल्या येण्यांत केल्ल्या विजमितां विशीं वाचलां. ताणें मेल्ल्यांक जिवंत केले आनी जायत्यांक पेकोवणी दिली. पूण आमी सगळीं जाणाव की जांकां पेकोवणी दिल्ली आनी जिवीं केल्लीं तीं सगळीं उपरांत मेलीं. खरें म्हणल्यार तें एक उदाहरण वो एक संकेत निमाण्या दिसांनी देवाचो पूत आपल्या दुसऱ्या येण्यांत करचो आसा त्या वावराचो. देवाच्या पुताच्या दुसऱ्या येण्यांत दुसऱ्या पेंतकॉस्ता वरवीं परिशुध्द आत्म्याचें संपूर्ण भागीदारपण दिवन कुसवणेक सासणाक काडून उडोवन आमकां देवाच्या सारक्याचें जावन रचलोल्या अमरपणाच्या वो कुसवणी नासलोल्या पयल्या मनशा सारको देवा सारकी करतलो. देव आपलो उद्देश ह्या पृथ्वीरूच पूर्ण करतलो जंय सैतानान मनशाक फसयलो. आनी देवान हो सपूत घेवन निर्णय घेतला की मनशान सैतानान आपल्या आधीन करून जैतिवंत जावचो. आनी देवाचो हो निर्णय पाडोन येई पर्यंत देव भुरग्यांनी जैतिवंत जावं. देवान फावो करची कुरपे वयर कुरपा जावन आसा हें दुसरें पेंतकॉस्त. अशें ह्या पृथ्वीचो नाश करचे आदीं दुसऱ्या पेंतकॉस्ता वरवीं कुसवणी नासलोली मोणगे रुपांतर जावन आनी सैतानाचे फोटीचो नाश करून देवाचीं भुरगीं जैतिवंत जावं हे पृथ्वीर परजोडतलीं. हांव तुमकां तुमचें दारजोणें परतून दितलों आनी ज्या ज्या राष्ट्रांनी आनी गांवांनी हांवें तुमकां धांवडावन शिंपडायल्यां त्या सगळ्या राष्ट्रांतलीं आनी गांवांतलीं भायर काडून तुमकां हांव नव्यान एकठांय करतलों. उलयता तो सोर पोदवेदार. ज्या देसांतलीं हांवें तुमकां भायर काडून निर्वाशी केल्लीं त्या देसांत हांव तुमकां परतून हाडटलों. हें शुभ दारजोणें पुनस्थापन करच्याक परिशुध्द आत्म्याचें भागीदारपण भोव व्हड जावन आसा.